खोट आरोप करून बदनामी केल्ले खातीर IAS अधिकारी निखिल देसाईन पूजा नायकाक नोटीस धाडल्या। 72 वरां भितर लिखीत तशेंच प्रसार माध्यमां आनी सोशल मिडियाचेर भौशीक चूक मागची ना जाल्यार फौजदारी कारवाय करतले अशी शिटकावणी निखिल देसाईन पूजा नायकाक दिल्या। आयज निखिल देसाईन म्हाजेर एक तेजे अब्रू नुकसानीचे पोस्ट केला, जेर हांव आन्सर करतलें आनी गोवा पुलीस म्हटला की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें। हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक इनवॉल्व ना। फॅमिली अमोल पालेकर सरा कडेन हेल्प मागपाक गेल्ली आनी हांव CM सरांक रिक्वेस्ट करता की तेणी म्हाका सपोर्ट करचो। मजगती नोकरे खातीर पयशे दिवपी लोक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। पुराव्या सयत कागाळी करच्यो, योग्य तरेन तपास करून कारवाय करपाचें उत्तर मुख्यमंत्र्यान दिलां। हांव कित्याक सांगता खबर आहा, तुमचे ऑन रिकॉर्ड तर कांयच येवंक ना। कोण एक्सेप्ट करता, तुमी सगळ्यांनी कॅशान पयली बरोबर आहा काय ना? तुमकां जेका जे पुलीस स्टेशन लागता त्या पुलीस स्टेशनाचेर चला आनी तेज्या विरोधात तुमी कंप्लेन दिया, सुरू करचें पडटलें। मजगती मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या समर्थकांनी श्री कटमगाळ दादा महाराजाक सांगणें केलां। मंत्री सुदीनाचेर केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य नाशिल्ल्याचें देवान दाखोवन दिवचें अशी देवाक प्रार्थना केल्या। महाराजा तुझ्या चरणाकडे तू कटमगाळचो राजा तुझ्या चरणाकडे आज हे पक्षाचे कार्यकर्ते तुझ्या चरणाकडे आज विनंती करून मागता। आज ज्या मनान हे कितें घडला सवरला ते तुका महाराजाक खबर आसा। जे व्यक्तीन जे कोणी असो आरोप सुदीन ढवळीकराचेर घातलेलो आसा, जे कोण एका भागा आसा ताका हांगा लोळत तुझ्या पायाकडे हांगा हाड आनी चूक मागोंक लाय महाराजा बाबा तुझ्या चरणाकडे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।